आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी मुलगी एकटाय झाल्या एकाच मोरात एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मोरात एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता तुका बंधू नमन करू तुझ्या काळजात संतोष दिवच्या एकाच मोरात एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मोरात एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. काय जेजू आनी मागीर म्हाका स्वीकार ह्या सकाळच्या मिसाक. ह्या मिसांत थँक्स गिवींग ॲशली एंड डेझरी फेर्नांडीस तशेंच आज जायतीं जाणां आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचे पासून मागुया. मोजस आनी लिडिया डिसुजा, विको एंड पॅट्सी डिसुजा, झेवियर एंड एझी, कार्लूस फेर्नांडीस आनी मिलाग्रिना ब्रागांजा ही आमची भाव भयणां आपल्याचो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. तांचे पासून मागतना आयच्या मिसाचें इतिसांव ॲशली आनी डेझरी फेर्नांडीस तशीच आपलो वाडदीस समारंभ तेल्या पासून मागुया. आनी कुशालकायेन ह्या पास्कांच्या 5व्या आयतारांत आमी भितर सरल्या जेजूच्या जिवनपणाची कुशालकाय आमचे काळजांत मनान दवरून ह्या मिसा भेटीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावया. हात जोडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मनीस पूर्णतायेन जिवाल ही देवाची मोहिमा म्हणटा सांता इरेनूस. ही जिवालाय दर एक क्रिस्ती भावार्थ्यान आपल्या फोलवंत जिवितांतल्यान सोमेस्तांक फायद्याक तशेंच देवाचे व्हडे मोहिमे पासत वापरूंक जाय. आयज पास्कांचो 5वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मांतल्यान पुनर्जिवन जाल्लो जेजू खेरेत भाशेन आमकां म्हणटा, तुमी सुभां फळां दिवची आनी म्हजें सीस जावचें. ही म्हजी बापाची मोहिमा. देवा बापाक मोहिमा हाडप म्हणल्यार कितलें महान कार्य आनी व्हडवीक न्हय. तर हो आयचो विशय मनान धरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. आमची एक एकल्याची इतिसांवां मनांत हाडून देवाक आयच्या दिसा खातीर आमी दिन वासुया. आयज आमच्या तालिगांव एलिसांवां आमचे खातीर वावुरपी उमेदवार आपआपले वाड्यांनी आमकां फावो जावंक आनी बरे भाशेन आमच्या ह्या सोबीत सुंदर अशा गांवची उदरगत आनी बरेपण आमकां सगल्यांक मेळूंक ह्या मिसांत तेच जेजू लागीं आदार आनी कृपा मागुया. विचून येतल्या निवडून येतल्यांक देवाची कृपा आनी सर्वय आशिर्वाद मागुया. हांव पातकी सरपद वेदार देवाक आनी तुमकां विचारून सांगता मना चिंतन प्राणानुसार केल्यान म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध सौभाग्य सुदान संतवार मरे सगळ्या दिवकांक आनी भक्तांक तुमकां भाव
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींचे बापा, जेजू खरी दाखवेल आनी आमी ताचे फांटे. आमचे मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट आज समरुमूक ह्या अवतारा भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. खरे जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळून आनी भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू जेरुसल्यांत पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक ती पाटी सोडटाली. ताका घेवन बार्नाबास दोर्नदूताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो
आनी उलोयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगोटलें हें सगलें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसल्यांत भोवूंक लागलो आनी हुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवा कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं हुजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत, गालिल्यांत आनी सामार्येंत पवित्र सभा सवस्थाय जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजोवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. आमचो जबाब गावन जातलो. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. हांव Holy Sobe, Solis Mora, mi tuji stuti cortelia. अनेक पौड़ी गाऊया. Holy Sobe, Solis Mora, mi tuji stuti cortelia. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगोनो पालतलो. गरिबांक दादोशी जायसोर खावंक जेवूंक मेळटले. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका वाखाणटली. तांची काळजां शांतीन जीव सदाकाल. आमचो जबाब. Holy Sobe, Solis Mora, mi tuji stuti cortelia. सगली प्रितूम शेकांत शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचेशी परतून येतली. सगली राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगले व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतली ती सोमेस्त. ताचे मुखार मान बागोयतली. आमचो जबाब. Holy Sobe, Solis Mora, mi tuji stuti cortelia. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजी भुरगीं बालां ताची चाकरी करतली. फुडल्या पिडकाक सर्वेस्पराची खबर परगोटली. अजून जल्मा येवंक नासलोले पोरचेक ताचे बरेपण अशी गाजयतली. हें सगलें केलां सर्वेस्परान. आमचो जबाब. Holy Sobe, Solis Mora, mi tuji stuti cortelia. बागियोन जुआवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें ओतोसकोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेकून हें एकूच खुणा वरवीं आमी स्वता पोरमोणें चलता म्हूण आमकां गोमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्यांव. कित्याक देव आमचें अंतस्कोणा परस व्हड आनी सगलें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो,
आमचें होतोसकोन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबाळ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोरशी जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावुया. B9 पान 25, B9 पेज 25. आमी चवथो श्लोक गावचो. Sobresporam, soy, 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 soy. Sobresporam, soy, 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 soy. Sobresporam, soy, soy. Soy, soy, sobresporam, soy, soy. Choriba hoj, oši sogli, zore koda, travia rami, idle vore, Idle sobi. Sobresporam, soy, 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 soy. Sobresporam, soy, 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 soy. Sobresporam, soy, soy. Soy, soy, sobresporam, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्यांस जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना, तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता, तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाख वेलीक लागून रावले शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जशे सवें हांव रावतां तो शुभम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी शुभाम फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचें, हीच म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, तुमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां. भाग्योंत इरिनेउस हाची उतरां ग्लोरिया देई होमो विवेन्स. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुली अलायव्ह. देवाची खरी मोहिमा मनशाळ
दर एक मनीस. आनी आज हो संदेश घेवन आमी घरा या. आमी ताळगांवकारां आमी मनशाळ जावंक जाय. सगलीं जेमेल्लीं बावलेलीं सुकलेलीं न्हय. वी मस्ट बी persons fully alive, fully active, vibrant. आनी नियाळ्यार 480 वर्सां जालीं ही आमची पवित्र सभा आनी देव मंदिर हांगा उबें आसा. खात्री आमच्या पुर्वजांच्या क्रिस्ती जिविताची. सुकलेले बावलेले भायर उडयलेले सांदे न्हय, ते खरे क्रिस्ताचे सांदे जेजू दाखवेल आनी तिचे सभेन ते रिगून आसले. देखून भाग्यून दिल्यो ते काळार म्हणटालो ग्लोरिया देई होमो विवेन्स. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन और वुमन फुली अलायव्ह. आनी आमकां ताळगांवकारांक भाव भयणीनो ही कुशलकाय आमी सदांच असले उर्बेभरीत जिवीत जिवंक. हांगा 3 पेपर आहात तुजे लागीं एनावन्समेंटाची. आनी सगळ्यो शर्माव आनी एनावन्समेंट म्हळ्यार व्हडलें हातले. देखून संक्षिप्त केला. पयले सुवातेर भाव भयणीनो फाल्यां आमकां ताळगांवकारांक एक व्हडलो दीस. कित्याक आमचो भाव फादर हेनरी फाल्कांव आपल्या याज्ञिकी माखणेचो रुपया उत्सव सिल्वर जुबली संभ्रमता. 25 वर्सां फाटीं आमचेच ह्या इगोजेन ताका याज्ञिकपणाची माखणी मेळ्ळी. आनी फाल्यां आख्खी ताळगांवची पवित्र सभा आनी गोंयची पवित्र सभा ह्या आमच्या याज्ञिका पासत देवाक आमी दिनवासतले. एक याज्ञीक देवाचे फुंक्या देणे. आनी फाटलीं 25 वर्सां ह्या आमच्या भावान आमचे गोंयचे तशेंच संवसारांतले पवित्र सभे पासत जायतो वावर केला. देखून फाल्यां आमचो कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नॅरी कार्डिनल फेर्रांव आमचे बरोबर येतलो. आनीक फादर हेनरी आनी ताचे गोंयच्या आनी सगळे ताळगांवकारां बरोबर हे आर्गांचे मीस भेटयतलो. आमी खुशाल जावया. देवान आमकां जायते याज्ञीक आपले काळज सारके दिल्या. आनी देखूनच याज्ञीकपणाचे देण्या खातीर आमी फाल्यां दिन वाचतले देवाक. काल आमचे पातकुराचो याज्ञीकपणाचे माखणेचो 26 7 वर्सां जालीं. ताचे आजी 25 म्हजी 40 वर्सांचो हो याज्ञिकी जिविताचो समारंभ तुमी सगळ्यांनी म्हजे पासत मागले. तुमकांय म्हजे दिनवास. ह्या सातोळ्यांत आनीक एक कुशलकायेची वस्त म्हळ्यार आमचो डिकन जो आमचे बरोबर हांगा आसलो 1 वर्स फाटलें जून जावन ताका मंगळार दिसाक 30 तारखेर एप्रिलाचे 3:30 वरांचेर तोच बिशप साहेब याज्ञीकपणाची माखणी दितलो. सी कॅथिड्रल ओल्ड गोवा बिशप साहेबाची इगोर्ज. तातूंत ताचे बरोबर आनीक 5 तरणाट्यांक. आनी ह्या वर्साक आमकां आमच्या गोंयांत वावुरपाक 12 नवे तरणाटी पाद्री मेळटात. 6 जाण फाल्यां सांजे 3:30 जातले आनीक 6 उरिल्ले मंगळारा दिसाक. तातूंत आमचो डिकन बॉरिस डायस ताका ही याज्ञीकपणाची माखणी मेळटली. खुशाल जावया आमी भाव भयणीनो. जेजू आपल्याक जाय तांकां वेंचून काडटा. आपल्या बरोबर रावंक तांची आकारणी करता आनी तांकां संस्कारता. ह्या फुंक्याच्या देण्या पासत आमच्या ब्रदर बॉरिसाच्या देण्या पासत आमी एप्रिलाचे 30 तारखेर मागुया ताचे पासत. मायाचे पयलेर आमच्या सगळे संवसाराक बागेवन झुजाची वावराडेची परब वर्कर्स डे
बावराड्यांचो दीस आमी पाळ्ळो. आख्खे संवसाराक सगळे धर्म नासलेले पुरान लोक वर्कर्स डे समरुमता. कम्युनिस्टांच्या गांवांनी पुरान रशिया चायना दुसऱ्या वाठारांनी पुरान व्हडली व्हडली मिटिंगो जातल्यो, रॅलीज जातल्यो वर्कर्स डे. पीपल वील बी फायटींग फॉर देयर रायट्स. बागेवन झूज आहे वावराडी आनी पवित्र गोराब्याचो सांबाळणार तो. पूण कोण तो? एक तवय. देव ह्या तवयाक सादे तवयाक विचून काडटा आपल्या पुताचो आनीक सायबीण मांयचो सांबाळ करून, तांचो देखभाल करून. बागेवन झुजे वावराडी. आनी आमकां सगल्यांक वावर करूंक देवान हुकूम घाला. बागेवन पावलो म्हणटा वावर करिना ताका जेवपाक हूक ना. आमकां सगल्यांक वावराचें म्हत्व, वावराचें व्हडपण आमी मायाचे पयले समरुमता. आनी त्या दिसाक ह्या वर्साक आमी येवजिल्लें वर्कर्स डे. तुमी यंत्रां वापरतात, वाहनां वापरतात कामाक वचूंक, जावं ते मागीर मोटरसायकल, स्कूटर, मोटर. आमी आमच्या ताळगांवच्या गांवांत पयले सगळ्या वाहनांचेर म्हणजे मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स हांचेर आशिर्वाद घालतलो. सगल्यांनी आपापली मोटरां, मोटरसायकली, स्कूटर, सायकली, ट्रक, बासी कितें आसा तें तुमी हाडचें त्या दिसाक आनीक पार्किंग लॉटान दवरचें. पयले मिसा उपरांत आनी दुसऱ्या मिसा उपरांत आमी सगल्यांचेर आशिर्वाद घालतलो. ही वाहनां, this mode of transport you are using to reach to your destinations. आमी घरांतली स्कूटर घेवन मोटर घेवन भायर सरता, बरे भाशेन परतून सारकी पावतले आमकां कोणाक खबर आसना. आनी हाका लागून हो खेरीत आशिर्वाद वाहनांचेर आमी घालतले. सो सगल्यांनी आपापली स्कूटर्स, बायक्स धुवच्यो पयल्यो, हाडच्यो पयले आनीक पार्किंग लॉटान दवरची. आमी मायक घालून खेरीत मागणी करून सगळ्या वाहनांचेर, व्हेकल्सांचेर पवित्र उदकाचो शिंवोर मारतले. दोनूय मिसां उपरांत हें जातलें. आनी त्याच दिसाक सांजे 6:30 वरांचेर आमचे स्टेजीचेर आमी आमच्या भुरग्यांक कॉन्सर्ट पीच हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा. कॉन्सर्ट पीच म्हळ्यार कितें? जीं भुरगीं तरेतरेची वाजोतरां वाजयतात, जावं ते मागीर गिटार, वायलीन, ऑर्गन, ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन, तरेतरेचे इन्स्ट्रुमेंट वाजयतात, ती आमच्या गांवांत येतली. सगळीं 110 भुरग्यांनी आपलीं नांवां दिल्या. ती हांगा येतली 6:30 वरांचेर आनी आमी तांकां उर्बा दिवंक जाय. 110 भुरगीं खंयचीं? ताळगांवचीच न्हय, साश्टीच्यान येतली. बेतालबाती, मडगांवां, चिंचोडणे त्या वाठारांतलीं, पणजे, पर्वरी, म्हापशां, फोंड्यां, जीं कोण तरेतरेचे इन्स्ट्रुमेंट वाजतात तीं आपल्या आवय बापाय सांगाताक येवन आपली कला आमकां दाखयतलीं. खुशाल जावया ह्या भुरग्यां पासून. आनी आमचीं भुरगीं जेन्ना वाजतात आनी वाजोवंक शिकतात आमी खुशाल जावया. देवान दिल्ले आमकां गूण कितले, तरेतरेचे गूण, गावपाचे गूण, वाजोवपाचे गूण, हे देवाचें एक फुंक्या देणें. म्हणटूच आमी वांटो घेवया आनीक तातूंत भुरग्यांक पळोवन उर्बा दिवया. आमचेय भुरग्यांक असली उर्बा आसूंक जाय. म्युजिकल क्लासीस जायतीं जाणां शिकतात म्युजीक, एकदम बरें. ते शिकुया आनी शिकतात तांकां आमची उर्बा दिवया. आनी जे भाशेन हांव तुमकां सांगतालो, मायाचे दुसरेर आमचो ब्रादर बॉरीस आपलें पयलें मीस करता आपल्या गांवांत 5:30 वरांचेर. आवर लेडी ऑफ पायटी चॅपल, पाजरकोणी, कुंकोळी आपलें पयलें मीस करता तो. आनी आपूण देवाचें उतर थंय परगट्टलो, आपल्या सांगात्यां बरोबर हें मीस भेटयतलो. आमकां सगल्यांक आमंत्रण ताणें दिलां ह्या आपले पयले मिसाक येवंक.
आनी तेच साजे 8 वरांचेर आमच्या इगोर्जेच्या स्टेजीचेर डॅडीज होम हो तियात्र हाडटा आमी. डॅडीज होम फादर मिल्टन रोड्रिगीस हाणें तो बरयला. काला अकादेमींत ह्या तियात्राक पयलो इनाम फावो जाला. आमी सगळीं वांटो घेवया आनी डॅडीज होम कितें तें आमी पळोवया. 3 तारखेर मायाचे म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटिल्लो दीस. आनी हे दिसाक आमच्या बिश्प साहेबान आमकां उलो मारला पवित्र ओर करूंक. 6 वरांचेर आमचें मीस आसतलें आनी मिसा उपरांत आमी पवित्र ओर करतले. 8 वरां पर्यंत मागूंक आमच्या देशा पासून, जे देशांत आमच्या गोंयांत एलिसांवां आसतलीं 2 मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट वेंचून काडूं. नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा 2 मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट वेंचून काडपाक. आनी आख्ख्या इंडियेंत ह्या दिसांनी इलेक्शन्स जातात. 2nd फेज सोंपलो आनीक 5 उरल्यात आनी 4 जुनायचे निकाळ येतलो. आमी मागूंक बिश्प साहेबान आमकां उलो मारला. देखून आमी ह्या पयल्या शुक्राराक 6 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत पुरोम संस्कार अशी मागणी करतले आनी 8 वरांचेर आमी आशिर्वाद दितले. बिश्प साहेबान आमकां उलो मारला ही ताची चिटीचो संक्षेप. आमच्या भारत देशाच्या लोकसभेच्यो वेंचणुको मायाचे 7वेर गोंयां जातल्यो. सगल्यांनी चुकोय नासतना मत मारचें आनी आपलो संविधानीक हक राखून दवरचो असो बिश्प साहेबाचो उलो. मत मारिना तो पांचो कादारता. मत मारता तो आपल्या बोटाचे शक्तीन वायटाक हारायता आनी बऱ्याक जिखयता. हे पासत व्हडा संख्येन दुसऱ्यांकूय जागृत करून कोणाक जायना तांकां आदार दिवन दर एकल्यान फुडारीपण घेवचें आनी आपलें मत मारचें हो बिश्प साहेबाचो उलो आमकां सगल्यांक. एलिसांवां देशाचो फुडार थारायतात. हेच पासत त्या दिसाक मांडे 7 तारीख ट्यूजडे आयला. तेच दिसाक वेलांकिनी वो हेर यात्रेक वो पिकनिकेक वचचें न्हय. अशें केल्यार आमी आमचोच न्हय पूण आमच्या गोंयचो तशेंच आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी पिड्यार करतले. आमी भारत देशाची नागरीक कशी आमची पयली आनी वयली जबाबदारी. बिश्प साहेबाचो उलो. तिकेट्स काडल्यात जाल्यार देखून त्यो कॅन्सील करून दुसरे फावटी वेचे म्हूण बिश्प साहेब आमकां सगल्यांक उलो मारता. आमच्या देशा पासत मागूंक आमचो कायदो ही ताची उतरां. हेच खातीर एलिसांवा निमतान आमचे फिरगोजांनी सगळे गोंयचे फिरगोजांनी देशा खातीर प्रार्थना करूंक बिश्प साहेबान आमकां उलो मारला. देखून 3 तारखेर आमचे इगोर्जेंत हें पवित्र ओर आसतलें. भाव भयणीनो, आमी मागुया आमच्या देशा पासून, मागुया आमचे देश फुडाऱ्यां पासून. तुमी खुबशे पळयतात आनी आयकतात. आमकां एक एकल्याक हूक आसा. आमचो भावार्थ आमी जियोवंक, परगटूंक आनी प्रचार करून. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ताची जतनाय घेवंक आमकां सगल्यांक उलो आसा. आयज जेजू आमकां म्हणटा, तुमी म्हाका चिटकून रावात, म्हजेशी आहात तुमी फोडां दितले. म्हजे बगर तुमच्यांनी फोडां दिवंक जायना. तुमी सुकलेली बावलेले सांदे कशे. आनी हाका लागून आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी, हे जबाबदारीचे आमी जोडटून घेवया आनी बरे भाशेन जावंक आमची मागणी आमच्या घरांत, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुर्सांची, आतां कुर्साची फेस्तां सुरू जातली, मागुया आमकां देवाचो आदार. 3 तारखेर नागाळी कुर्साची फेस्त 6:30 वाजता
आनी चवथेर मायाचे कुर्साचें फेस्त 6 वाजता पोसरेंबाट. तातूंत आमी वांटो घेत आसतना ही सगळीं इंतेसां आमी आमच्या मनांत दवरुया आनीक जेजू दाखवील आमी पांटे तांचे सवें आमी रावूंक आनी आमचे सवें पुस्कोळ जिवीत आसूंक ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. आमच्या बावर्थाचो गूट उचारुया. सोत म्हणटा देवाक स्वर्गार आनी पृथ्वी सारोसनारा जेजू क्रिस्ता ताच्या पुत्राक आमच्या सुनिया तो पवित्र वरवी सवालो आमकां बरे कांय जल्मलो पोंस ताका गळे बोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेलेल्या मरे देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्लो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर वरयता देवा बाबाच्या उज्यान बसला थंय ताणें जिवें मेल्यांची मुनसुरी करून येतलो स्वतमांथा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सवेक भक्ताचो एका पातकाचे भोगसणी कुडीचे जणभोण सासणाचे जिवीत. आमेन. भयणी भावंडो, आतां आमी थोडीशी मागणी बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापान बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सदांच रिगून रावूंक आनी ताचे गोठायेन वाडोल मोरान मोदें पवित्र सोबात चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी आनी बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी समाजाच्या एकवटा खातीर वावरूंक आनी संवसारांतली उचांबळाय आनी झुजां बंद करून शांती संवस्काय विस्तारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे आमच्या कुटुंबांत व समुदायांत जिवीत नवसरूंक प्रोतीन करतल्या आमच्या भयणी भावांक आमी पातिंबो दिवंक आनी हे तरेन आमच्या आदारान आनी कोणांतल्यान दाखयल्ल्या मोगा वरवीं तांचें जिवीत फळाबरीत जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी बापाक मानता तसली सुबा फळां उत्पन्न करूंक आनी क्रिस्ताचे विस्वाशी शीस जावन बापाक मोहिमा हाडूंक सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे देवाची खरी मोहिमा मनशाळ मनीस. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुली अलायव. बापा, आमकां सगल्यांक भोव करून आमच्या दर एका कुटुंबांत आवय बापायक भुरग्यांक अदीक जिवाड कर. जेजूचें जिवीत तांचे सवें रसून दी आनी आपल्या भावार्थाक ताणें सदांच गोवाय दिवं तांकां उर्बेन बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. बसूय. भेटोवनेक आमी गायन गावया. आमची सगळी गुपीत चित्रां C3 पान 19 C3 पेज 29.
आमची सगळी गुपिचिता आमची सगळी कोणी दुःखा आमचे आवडे आमची काळजा हेच तुका भेटोया तुझे भेटे बोरी सोपे जाऊ कामी उड्याचे कुडके तोशे जाऊ सोऱ्याचे देमे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे भेटे बोरी सोपे जाऊ कामी उड्याचे कुडके तोशे जाऊ सोऱ्याचे देमे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. उभी राहूया. भयणी भावंडूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन स्वर्गींच्या बापा जेजू करी दाखवेल आनी आमी सगळीं तिचे फांटे हो आमच्या मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकूट ह्या बलिदाना वरवीं तूंच वाडूय. हे परी दिसान दीस आमी तुका मानता ते भाशेन जावं आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो करून लेगून तुज्या मुखार फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरते भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रोगताची कास.
नवे आनी सासनीक कोरोनाचें रोगोत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. बाप्पा जेजूच्या मननाचो आनी पुलो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या मासो मेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक प्रितमीचेर विस्तारलेली पवित्रसेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे वीस साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणूची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या काजाराचो वर्सीक दीस पाळटल्यांची, आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांची, सगळ्या आमच्या कुटुंबांची दया कर. आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोरमृत, आमचो आस्कारी बाग्योन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू तायेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजू दाखवेल आनी आमी एक एकलो फांटो आनी आमचें सगळें जिवीत आसूंक जेजू आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसता. ह्या जेवणाच्या बळान आमी सदांच मनशाळ कशी जियोंक उर्बे बरीत उमेदीन भरलेली मनशां कशी आमच्या क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिवंक बरोबर म्हणुया. आमचे सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककळूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककळूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू जिवे देवाचो पूत आमकां बापाची भुरगीं करूंक आयलो, आमकां जिवाड करूंक आयलो. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयला आनी बोत्तेन दिवंक आयला. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताचे जेवणांत वांत घेवन जिवाड जातली आमी सुभागी.
कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजू दाखवेल आमी फाटे. D14 पान 54. D14 पेज 54. Gesù da quel ami forte, cacciaci varami civi. Gesù da quel ami forte, cacciaci varami civi. Da quell'aia moja baba, di samarta mai moga, udi fulgo, colciamana, fade vinta goce mama. Gesù da quel ami fate, lasciaci vanami civi. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi. Odi da quel tu mi forte, voce sove rigurauce, per in glore forte, il forza presu curvete. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi. Ricurava voce sove, amui roca luce sove. Poco conosce, civi tu c'è, su camponi su forza te. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi. Civi duce, sarges mi for, sarges vite, moce sove, acche cine, poronie te moce sacle. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi. Gesù da quel ami forte, lasciaci vanami civi.
प्रार्थुया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आज तुवें आमकां वांटो दिलाय. हे जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियों. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरो. सगळीं मनशां आमकां जेजूचें शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा मोहिमा आनी वडवीक दिवंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. मातशें बसुया. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 1,66,500 रुपया, 1,66,500 हे दुडू डायसिजन सेमिनरीज हांकां आमी पाठयता. तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं. बुधवारा दिसाक 11,000. तियात्र फेस्टिवल केल्लो आमी 3 दीस. सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगलो देस्पेज काडून 2,50,6,000 ह्या तियात्र फेस्टिवलाचो फायदो जाला. हे दुडू फाब्रिकाच्या एकावंटांत आमी घातल्यात. दिनवास जावं केरीत भाशेन फुडारीपण घेतला आमचो भाव प्रशांत पाडीकार, कॅन्डिडा, जेनिफर आनी वेलिंग्टन आनी जायतो चोकोस घेवन हो फेस्टिवल बरो जावंक आदार दिलो. फाल्यां लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार आसा, 3रो भाग. सांजे 5:15 तेर्स, उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, 2 उलोवपां, एडोरेशन आनीक आशिर्वाद. आमी येवया 3रो भाग ह्या लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार हाचो. आमी बायलान आमचे कॅलेंडर छापलेले 480 वर्सांचे थोडेशे उरल्यात आमचे. आतां एप्रील सोंपत आयलो. तुमी ते व्हरचे आनी भोव करून भायल्या गांवांनी आसात तांकां पाठोवचे म्हूण मागता. थोडे उरल्यात आमी फारीक केले. प्रिंटरांक दवरूंक जायना. प्रिंटराचे पयशे आमी फारीक केले. उरल्यात तांकां उपकार मागता तुमी व्हरचे आनीक तुमचो तेंको दिवचो पवित्र सभेक. तशेंच मार्क्स आनीक बॅग्स आसात. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश मे जुनाची आमचे जागी पावल्यांत. मे जून जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश तुमी तो वापरचो. सोवेर मायाचे PPCची जमात आसतली सोदां भाशेन 6:30 वाजता. सोवेर मायाचे सोमार PPCची जमात. माय म्हयन्यांत सांजेची मिसां आसचे नात. आज निमणे सांजे मीस आसतलें 5:30. मायाचे 4 आयतार आमी मायाच्या म्हयन्यांत मीस करिना म्हणटच मागता उगडास धरूंक. पूण सोनवाराचे इंग्लीश भाशेन मीस आसता, संडे ऑब्लिगेशन. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनोनिमस जमात 10:30 ते 12:30 पर्यंत. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर अपोस्टला देवरासांव 6:30. आमाराल वाडो 8 वरांचेर आनी कॅटिकिस्ट 9:15. उबी रावया. सगल्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे पासत मागलें म्हणजे मिसांत सांगाती पाद्री बाराबर तुमी वांटो घेतलो आनीक कार्यावळ आसली ताकाय जायत्यांनी तुमचें हाजीरपण दाखयलें. चड आनी चड देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर भरपूर त्या दिसाक आमी मागला आनी मागत आसा. सगल्यांक देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या जिवान भरलेली क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया निर्भागी आमची काळजां. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली. निराशी दुखां भरी आमची तूं चुके
जाली निर्भागी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली निराशी दुखां मोली आमची तूं सुकें जाली काळजाचो उजवाड जेजू मोलाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरजोड जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो उजवाड जेजू